Namaskar Yevkar. Welcome to Journo Speak, Prudent Media's weekly program in which we invite two of Goa's leading journalists to our studios to discuss and debate on a topical issue, an issue that is important and relevant to Goa and Goans. तर आयचो आमचो टॉपिक जावन आसा NIT गोवा लोलयां जावची काय ना. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी गोवा लोलयां जावची काय ना हो आयचो इश्यू. आणि ह्या इश्यू फाटल्यान एक बारीकसो बॅकग्रावंड म्हणल्यार NIT गोवा आज फर्मागुडीच्या टेम्पररी कॅम्पसांतल्यान चलता आणि हो आजू परमनंट कॅम्पस जावचो म्हणून बाळ्ळे जेन्ना व्हरपाचे गव्हर्मेंटान प्रयत्न केलो तेन्ना थंय ऑपोजिशन आयलें. ताजे मागीर जेन्ना लोलये व्हरपाचो प्रयत्न केलो आणि ग्रामसभेत हो इश्यू डिस्कस जालो तेन्ना एक 8 दीस पयलीं थंय ताका ऑपोजिशन आयलां. तर हे इश्यूचेर आमचे कडेन उलोवपाक भासाभास करपाक आमचे आज गेस्ट जावन आसात. पयले सुवातेर बाब अजीत पैंगीणकार जे फाटले 30-35 वर्सां पत्रकारितेच्या क्षेत्रांत कार्यरत आसात आणि आज ते तरुण भारताचे रिपोर्टर जावन आसात. दुसरे आमचे गेस्ट बाब वासुदेव पागी जे लोकमताचे रिपोर्टर आसात आणि इन एडिशन जे जाग्यार लोलयां ज्या जाग्यार NIT जावची असो एक प्रस्ताव आशिल्लो त्या जाग्या वयल्यान तांचें मूळ घर फक्त 50 मिटराचेर आसा. वासुदेव पागी. तर आयचो आमचो प्रोग्राम सुरू करचे पयलीं अजीत बाब ह्या इश्यूचेर NIT गोवा लोलयां जावची काय ना हे इश्यूचेर तुमचें रिएक्शन आनी तुमकां कितें मत सुरवातेक मांडपाचें आसा तें एक 2 मिनटांत तुमी सांगशात. दिलीप बाब, आमी हालींच एक 5-6 दिसांचे पयलें गोंयच्या सुटकेचो 50वो दीस मनयला. जेन्ना आमी 50वो दीस म्हणटात तेन्ना फाटली जर आमी पळयलें जायत तेन्ना गोंयांक शिक्षणाच्यो कसल्यो सवलती नाशिल्ल्यो. शिकप कित्याक आनी कित्या खातीर हेंच लोकांक खबर नाशिल्लें. आनी त्या वेळार गोंयच्यान लोक भायर वचून शिकताले. उपरांत जेन्ना आमची गोंय सुटाव जालो आनी ह्या 50 वर्सांचो जर आमी हिशोब जर मांडलो जायत तर गोंयांक शिक्षणाच्या क्षेत्रांत खूब मोठी क्रांती जाल्ली आमकां दिसता. गांव वाड्यार वाड्यार आमकां प्रायमरी स्कूल दिसतात, प्राथमीक शाळा दिसतात, हायर सेकंडरीज वाडले, आमच्यो कॉलेजीस वाडल्यो, टॅक्निकल स्कूल्स वाडले, ITI वाडले. आनी बारीक जर पळयलें जायत न्ही आमच्यो टॅक्निकल म्हणजे IT सेक्टरांतले पसून खूब मोठ्या प्रमाणांत आमच्यो हांगा महाविद्यालय कॉलेजी वाडिल्ली दिसतात. अशें आसतना सुद्दां इतली कॉलेजीस वाडून सुद्दां आमची भुरग्यांक जितले प्रमाणांत हांगा शिक्षणा खातीर जागे मेळपाक जाय तितले मेळनात. पयलींचो काळ असो आशिल्लो की एखादो भुरगो आपल्याक जाय म्हणून शिकतालो. आतां परिस्थिती बदलला. आतांची भुरगीं जे आसात ते आपल्याल्या आवय बापायक जाय म्हणून शिकतात अशें म्हाका दिसता. एकंदर जर पळयलें जाल्यार प्रत्येक पेरंट्साक आवय बापायक आपल्यालो भुरगो अमुकूच जावचो, तो दोतोर जावचो, इंजिनियर जावचो, तो IT इंजिनियर जावचो, IIT वचचो अशी प्रमाणे अशे पद्दतीन भुरग्यांक आयची पालक शिकयतात आनी त्या पद्दतीन तांचे खातीर ते त्रासय बी घेतात. आनी सुरवातीक हांवें म्हणलें तशें की जितली आमचे कडेन इतली इन्स्टिट्यूट आसून सुद्दां आमच्या भुरग्यांक फावो तितले हांगा जागे मेळना, फावो तितलें शिक्षण मेळना. आनी ताका लागून मोठ्या प्रमाणांत आमचे भुरगे चड पयशे दिवन गोंय भायर वतात. विशेशता हैदराबादा म्हणा, मंगलोर म्हणा, बेंगलोर म्हणा, पुणे ह्या वाठारांक, मुंबय ह्या वाठारांक वचून ज्या जाग्यार तांच्या आवडीचें शिक्षण ज्या जाग्यार आसा त्या जाग्यार ते वतात. असल्या वेळार गोंयांत जर NIT सारके प्रोजेक्ट जर आयले जायत तो मागीर खंय जावपाचो ती गजाल वेगळी. परंतु गोंयांक जर आयले जायत तरी एक पालक ह्या दृश्टींतल्यान हांव जेन्ना विचार करता तेन्ना म्हाका दिसता की सगळीं गोंयकारांनी ह्या प्रोजेक्टाचें स्वागत करपाक जाय, ताका वेलकम करपाक जाय. ताचें मागीर काही गजाली वेगळ्यो वेगळ्यो आसात त्यो खंय करपाचो, ताचे खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें उबी करपाचें, जाग्याचें बी तें त्या वाठाराच्या हाजे प्रमाणे तें ठरता. परंतु एकंदरीत शिक्षणाच्या क्षेत्रांत जर आमी क्रांती करतले, भरारी जर मारतले जाल्यार असो प्रोजेक्ट आमच्या गोंयांक येवप हें गरजेचें अशें म्हाका दिसता. अजीत बाब, आतां तुमी म्हणलें की NIT गोंयां येवपाकच जाय. NIT गोंयांत तशी ऑलरेडी गोंयां आयल्या. बरोबर. दुसरें म्हणल्यार गोंय एक एज्युकेशनल हब अशें म्हणून प्रोजेक्ट जावचे असो एक विचार आसा. बरोबर. तर पूण ही जी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स जी येतली गोंयां येतली अशी धरया आमी, तर ती खंय जावची, कशी जावची हाजे एक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून जे पळय लोलये ऑब्जेक्शन आयलां, तर वासुदेव बाब हाजेर तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? एक गोष्ट हांव पयलीं स्पश्ट करपाक सोदतां.
आतां अजीत सरान सांगलें डू एग्री सगळें म्हणजे कारण आसा NITची गरज आसा. एक गोश्ट क्लियर करपाक सोदता की कांय लोक म्हणजे NITचे प्रोजेक्ट आमकां बाळ्ळेच्यान लोलयां वता आनी लोलयां ते करपाक सोदतात आनी थंयचे लोक विरोध करतात तो नाका म्हणटात. अशी परिस्थिती ना. स्पश्ट विरोध कित्याक आसा एक नदर मारपाची गरज आसा. विरोध NIT प्रोजेक्टाक ना. जावं येता अशें आसूं येता 4-5 किंवा जेका हाता बोटाचेर मेजपाक शकता अशें लोकांचो विरोध आसूं शकता ना म्हणना हांव. पूण जो मेजर जो लोकांचे क्वेरीज आसात मेजर ज्यो हरकती आसात त्यो कित्याक आसात त्यो आमी जाणून घेवपाची गरज आसा. परिस्थिती कशी आसा की गोंयांक एक सगळें संशयाचें दुबावाचें वातावरण सांगपाक नाका अशें परिस्थिती आशिल्ल्या कारणान जे दुदान जेन्ना जीब हें जाता कितें भाजता तेन्ना ताक सुद्दां खूब मान लोक पितात अशी परिस्थिती आसा. कारण सुरवातीकच कांय हें जालें कन्फ्युजन तयार जालें. तेका 12 लाख स्क्वेअर मिटर जागा जाय तेका प्रोजेक्टाक म्हणटात. कोण म्हणटात मागीर 30 वयल्यान सुरू जालें. मागीर तो 12चेर करपाची तयारी दाखयली. मागीर खंय तर 8 लाखाचेर करपाची. म्हणजे एक्झॅक्टली ह्या प्रोजेक्टाक जागो कितलो जाय खंय अजून कोणाक खबर ना. नंबर 2 की ते खंय करपाचो हें कारण त्या लेटराचेर सर्वे क्रमांक ना पूण कमुलदऱ्याच्या जाग्यान आसा म्हणटात. कमुलदऱ्याच्या जागे थंय 2 आसात. एक सर्वे क्रमांक 358 आनीक दुसरो आसा तो 103. म्हणजे एक्झॅक्टली खंय म्हणजे हे कन्फ्युजन आनी कांय उलयत ते येतले विशय तेका लागून स्पेसिफीक अशें आहा की खंयच्या जाग्यार जावं न्ही पूण जे जाग्याक जातले अशें लोकांक दिसता थंयचे लोक बेजिकली ऑब्जेक्ट कित्याक करतात. म्हणजे NITक इन प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन ना पूण NIT हांगा जावचें न्ही अशें कित्याक दिसता लोकांक. NIT हांगा तेंच सांगता न्ही. एक म्हणजे दुबाव दुसरें म्हणजे कन्फ्युजन. आतां दुबाव म्हणजे कित्याक एक कांय कन्क्लुजन लोकांचे हें आसात की हांव मान्य करता थोडी जी एलिगेशन आहात बेजलेस आसात. हांव जे प्रामाणीकपणान मान्य करता. हांव कोणाचें हांगा हें करना प्रतिनिधी करना पूण कांय जे प्रश्न आसात थंयचे हांव म्हणूंक शकता की बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर हो मोठो थंय प्रॉब्लेम हें आसा मोठो इश्यू आसा थंय. कारण थंयचे लोक आतां मेन म्हणल्यार कितें की आमची घरां वतलीं एक्झॅक्टली हे भिरांत खरी वतली काय कितें हें तेमकां खबर ना. म्हणजे लोकांनी डिटेल्स मागले पयलीं. आतां सभा जाली ती पयर जाला काल जाला दिसता म्हाका ती. पण डिटेल्स मागले ना अशें सांगलें गेलें की तेमकां तुमी आफ्टर एप्रुवल ऑफ ग्रामसभा ते डिटेल्स मेळटले. सो बेसिकली तुमचे पडटा की बेसिक जे कारण आसा तो अविश्वास पॉलिटिशियना बद्दल अविश्वास ब्युरोक्रेट्सां बद्दल अविश्वास आनी जे लोक प्रोजेक्ट घेवन मुखार येता जे प्रमोट करपाक शकता तांचे बद्दल अविश्वास असो म्हाका बेसिक सगळ्या बद्दल म्हणूंक शकना पण सरसकट जेन्ना हो प्रोजेक्ट प्रकल्प जेन्ना पंचायती मुखार जेन्ना आयलो तेन्ना खरें म्हणजे सरपंचान जे एकूण वार्ड जे आसात समजा 9 वार्ड आसा त्या 9 वार्डांतल्या पंचांक घेवन तांचे मुखार तो प्रोजेक्ट मांडपाक जाय आशिल्लो असो प्रोजेक्ट आसा. आनी एक्सपर्ट जे आसात आमचे टेक्निकल इन्स्टिट्यूटांतले म्हणा फॉर एग्जांपल आमचे ते प्रिंसिपल विवेक कामत म्हणा किंवा भास्कर सरा सारके मनीस जे आसात तांकां पंचायत मिटिंगे आपूण हाडून तांणी हाजे फायदे तोटे लाभ असं म्हणटा आमी काल म्हणटा लाभ हाचे पासून लोकांक त्रास जातले काय कितें किंवा लोकांक थंयच्यान आतां अविश्वास म्हणलो पळय तें जावची ना किंवा थंयची लोकांची मेजर प्रॉब्लेम्स कितें आसा खबर आसा ती जी घरां आसात ती कोमुनदादीची प्रॉपर्टी घरां आसात आनी भोवतेक जी घरां आसात ती कोमुनदादी कडच्यान जें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या पद्दतीन की ती एनक्रोचमेंट आसा अशें तांची म्हणणें आसा आनी ती लिगलायज करपा दृश्टींतल्यान बी तांचो प्रयत्न आसा. म्हणजे काही लोकांच्या मनाक असो दुबाव जालो की NIT सारको प्रोजेक्ट जर थंय आयलो 12-12.5 लाख स्क्वेअर मिटर तांकां जमीन जाय जाल्यार आमकां थंयच्यान धाडून घालतले काय कितें. आनी काही अश्यो अफवाही पसरल्यो गेल्यो की तुमची थंय घरां वतली आतां सगळीं. पण तातूंतल्यान तांची मनाक एक भंय निर्माण जालो की आमी जर आमची घर काडून जर हांगा येदो व्हड जर प्रोजेक्ट जर थंय आमी कित्याक ताका सपोर्ट करचो. म्हणजे बेजिकली एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली की टोटल ट्रान्सपरन्सी म्हणजे लोकांक एक्सप्लेन करून लोकांक कॉन्फिडन्साक घेवन हो प्रोजेक्ट करपाचो जी आनी स्पेशली असलो एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट आशिल्ल्यान ताका बेजिकली कोणाले इन प्रिंसिपल ऑपोजिशन ना. सो एक ऑपॉर्च्युनिटी जी आशिल्ली ती अजून पर्यंत तरी ती ऑपॉर्च्युनिटी कॅपिटलायज करूं ना हाजे मुखार करतले अशें धरया आमी. पूण तरी आसतना वासुदेव बाब म्हाका एक विचारपाक जाय की समजा अशें जालें की हो प्रोजेक्ट हांगा येतलो अशें लोकांक सांगलें आनी लोकांक जर सांगलें की तुमची घरां मोडची नात तुमकां जर मोडली चुकून जाल्यार रिहॅबिलिटेट करतली
पूण तांची इन्फ्रास्ट्रक्चरल जे प्रॉब्लेम्स तुम्ही म्हणटात फॉर एक्झाम्पल हांवें आयकलां की थंय लायटीचो प्रॉब्लेम आसा, मेजर प्रॉब्लेम आसा उदकाचो आसा आनी बाकीचेय थोडे प्रॉब्लेम्स तांणी मुखार हाडल्यात. तर ते कशें सॉल्व करपाचे, तुमच्या मतान कितें करपाचें? हें सांगचे पयलीं हांव मातशें फाटल्यान वचून सोदता तेंच्या. ती आज वस्ती आसता पळय तयार जाला ती एक अजीत बाबा खबर आसतली की ती कांय दशकां पयलीं नाशिल्ली थंय, ती लोकच नाशिल्ले. हांव भितरलें सांगना पण एक एकटो लोक गांव सोडून वचपाक लागले. गांव म्हणजे आमी जे महामार्गा सकयल जे लोक रावतात ताका गांव तो गांव धरता हांव. एक एकटो वचून रावपाक लागलो आनीक कांय कारण आसा ताका भाटकाराच्या त्रासाक जर आनी कितें तर थंय अशें करून करून सतत चालू उरलें आनी थंय एक नवी वस्ती नांवां रुपां आयली. कांय जाणांनी थंय आपले जागो घेतलो, ते लिगल आसात थंय, हें ना. पण कांय जाणांनी थंय कमुलदारीच्या जाग्यान घर बांदलीं. आतां एनक्रोचमेंट म्हणटा पळय न्ही, म्हाका दिसता तेन्नाच खंय तरी तेमकां कमुलदारीन विचारपाक जाय आशिल्लें हें बरोबर न्ही म्हणून. आतां ते खंय तरी घर जालां थंय कांय पिडी जाल्यो आनी आतां ते एनक्रोचमेंट म्हणटा आनी कितें की हें खंय तरी एक इतलें सगळें आसतना जेन्ना ग्रामसभेक सगळे लोकांक सगळे वोटरांक ग्रामसभेक पार्टिसिपेट जावपाचो हक्क आसा आनी अशें ग्रामसभेक जेन्ना एक कोण तरी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन येता एक्सप्लेन करपाक लोकांक, ताका उलोवपाकच दिवप ना हो खंयच्यान म्हणजे हाव कॅन इट बी जस्टिफायड? सामकें एक मान्य करचें पडटलें. आज ग्रामसभा आमी म्हणटा ग्रामराज्याची संकल्पना महात्मा गांधीची, पण ग्रामसभा ज्यो आसात त्यो लोकशाही तत्वाक धरून चलता म्हणपाचें धाडस हांव करचें ना, कारण अनुभव वायट आसा. हांव खंयच्या तालुक्याचें नांव घेना, पण आमकां पत्रकार म्हणून खंय वचचें पडटा. मडगांव ऑफिसान जेन्ना कामां आशिल्लो हांव, कांय वायट अनुभव आयला आनी ते आतां आमच्या गांवांनी तें वारें वता. सो म्हाका दिसता ताका लागून हांवें कांय जाणांक म्हणिल्लें की पयलीं आमी त्या स्थानीक लोकांक ज्या जाग्यार जावपाचें आसा थंयच्या लोकांचे पयलीं समजूत घालया किंवा तेमकां समजवया कितें कितें आसतलें बाबा. तेमकां डिटेल्स दिवया कसो प्रोजेक्ट आसतलो, की घरां वतलीं काय वचचें ना आनी गेल्यार कितें जातलें, हें जर क्लियर पिक्चर जर तेमकां दिल्लें न्ही जाल्यार म्हाका दिसना इतलो विरोध जाता आशिल्लो. कारण फाटीं एक थंय मायन्स बॉक्सायट मायन्स लिस्ट थंय चालू आसा, थंय एक तेन्ना थंय गांव पेटिल्लो तो. सो परत अशें कितें आसा काय कितें सगळ्यांकच तें खबर आसा अशेलो भाग ना आनी खबर ना अशातलो भाग ना, पूण अशें प्रकारची एक भंय दिसलें वातावरणांत. तितूंतल्यान कांय अशेंय एलिमेंट आसतले की तेमकां विरोधच करपाक जाय आशिल्लो. फाटल्यान कोण आसा खबर ना, पण ते मागीर मिक्सअप जालें वातावरण आनी तिथं प्रचिती आयली ती ग्रामसभेक. सो परत एक ऑपॉर्च्युनिटी मिस जाली तुमच्या मनांत. आनी ग्रामसभेक एकच सांगता अजित बाब, तुम्ही म्हाका दिसता ग्रामसभेक प्रेझेंट आशिल्ले. कितें आसा ग्रामसभेक जे लोक आयिल्ले मुळात तांकां NIT म्हळ्यार तें कितें खबर ना. तांचे दोळे मुखार कितें आज पर्यंत वायट अनुभव आसात आमकां. पेंग्विना सारकी फॅक्टरी हांगा इंडस्ट्री इस्टेटीन थंय सुरू जाल्ली, शहारी सारकें थंय प्रोजेक्ट जालो जेणे करून एक पोल्युशनाची सारकी कितें जाता. पूण हे सगळे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कमर्शियल प्रोजेक्ट एज्युकेशनल प्रोजेक्टाकय हे विरोध तेन्ना हाजे फाटल्यान जे कारण जे कितें आसा ते आमकां एक ल्हानसो ब्रेक घेवचो पडटा. तेन्ना हाजे फाटल्यान जे कितें कारण तुमकां जे कितें दिसलें ग्रामसभेत ते तुमी ब्रेक जातकीर आमकां दर्शकांक मातशें एक्सप्लेन करशात. एज वी गो इन टू अ शॉर्ट ब्रेक, कीप वॉचिंग प्रुडंट मिडिया.